Jezu, ulpaय आमची काळजा तुझ्या मोगान बघूक आमी तुका सासणाच्या सासणा ulpaय आमची काळजा तुझ्या मोगान बघूक आमी तुका सासणाच्या सासणा मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं. जेजू, तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी वंदिता, तुका आमी वाखाणटा, तुका आमचें सगळेंच जिवीत ओपून दिता. जेजू, कितलें म्हणून तूं आमकां बरेपण दाखयत आसाय. देवाचो मोग तुवें आमच्या जिवितान आनी काळजांनी पेटलेलो आसाय. ह्याच अणभवान तुज्या मोगाच्या म्हजें जिवीत अदीकान अदीक घडोवन यो आनी हे परी तुज्या मोगान सगळ्यांचो मोग करूंक जी म्हाका तुवें कृपा दिल्या ते कृपेन अदीक आनी अदीक हांव वाडों. पूण हें सगळें घडच्याक ह्या वेळार जेजू म्हजें जिवीत हांव सगळेंच तुका ओपून दिता. तुजे सरशी हांव साश्टांगी पडोन तुका नमस्कार करता. तुका म्हजें सगळें जिवीत ओपून दिता. जेजू, ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां जेजूक खोल नमस्कार करया. काळजांत थावन आमचें सगळेंच ताका भेटोवया, ताका तो मान दिवया जो फकत देवाक आमी मान दिता. आनी आतां ताचेर दोळे लावन हो वेळ आमी सारया. जेजू, जशे भाशेन सायबीण मायन आपल्या मागण्यांतल्यान ओगेपणांत देवदूताक अणभवलो, तेच भाशेन आतां
हांवूय जेजू तुजे दोळे लावन तुजेंच आयकोंक सोदतां. जशे भाशेन तिणेन देवदूतान सांगलेलें उतर तुजें म्हणून आयकलें आनी ताची समजण घेवंक तिणेन ताका विचार केलो आनी ताणेन तिका सगळें स्पश्टपणी दाखयलें. त्याच प्रमाणे तूं आतां म्हाकाय दाखयताय. तुजें आयकून हांव म्हजें जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणे घडोवंक आशेतां. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. ह्या मनोभवांत जेजू तुजे सरशी हांव म्हजो वेळ सारतां. आनी हांवच न्हय पूण म्हाका लागून म्हाका एकवटोन कितलींचशीं जाणां आसात. म्हजी घरचीं, म्हजी इश्ट मित्र, म्हजे शेजारी काजारी, म्हजी सगळीं जीं म्हाका वखतात तितल्यांकूय हांव ह्या वेळार जेजू ताका हाजीर कोत्तां. आमच्या सगळ्या जिवितान तूं तुजी येवजण पूर्ण कर. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. And today we continue to pray for ourselves, that we may prepare ourselves internally, that we may prepare our hearts, our minds to welcome you as we spend this time with you, Lord. We ask you to guide us, to protect us. We place all our troubles, all our thoughts, all our worries before you, Lord. You take care of each and every problem or challenges that we face. At this time, Lord,
we also continue to pray for the ongoing situation in the world. We pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. We continue to pray for all the doctors, nurses, the medical staff, and all those involved. Bless them, Lord, and give them the strength so that they may continue their good work by serving others. We also pray for all those who celebrate their birthdays today and their anniversaries. Bless and protect them, Lord, and give them good health of mind and body. Lord, we also pray for all our brothers and sisters who are united at this very moment, who are following this service on various platforms. Bless them, Lord. Be their light, guide and protect them, and give them good health of mind and body. We also continue to pray for all those preparing for their exams, all those preparing for their job interviews. We also pray for all those who can't travel to their job destinations because of the various travel restrictions. Similarly, there are many people who can't visit their loved ones, who can't spend Christmas with their families. We pray, Lord, for all of them. We ask you, Lord, to give them the strength and the courage to persevere in these situations, and give them the strength that they may be able to be true witnesses to you. जेसू, तुवें आमची सगळी मागणी आयकलाय आनी तूं ती शांती पळयतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. तुका आतां आमी परतून नमस्कार करून आमचें जिवीत तुज्या ताब्यांत करता. तूं म्हजें जिवीत चलय जेजू ह्या दिसा, आनी सगलो म्हाका आनी आमच्या सगल्यांक जी कोण ह्या पवित्र बोजवणेंत वांटो घेतात तितल्यांकूय तूं सांबाळ राख, आनी आमकांच न्हय पूण सगळीं जीं आमचीं आसात तितल्यांकूय, ह्या सगल्या संवसाराच्या आमच्या भावा भयणी. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगीनो मान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दवरता. सैमाचे विशय आमचे घुस्मटात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार, सय मोठे विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैती बोन पुताक ताच्या, मुरगोटून कर्जाक तोडान, वंदुया काढूया. उपसोल्यात काचे मोदलो
पुत्राच्या पवित्रत्या संस्कार खाते पोणा मान देऊया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या झावडाचो उंडो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. तुझ्या काळजा सारखे मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, दिमाका काळी, दिमाका काळी, तुझ्या काळजा सारखे